आमची बोरीची जात्रा जी कार्तिक पुनव आसा ती गोंयांत आमची नवदुर्गा देवीक सगळ्यात पयलो मान. गोंयांत पयलो जी जात्रा जाता गोंयांत सुरवात जाता ती कार्तिक पुनवे पासून जाता आनी आमच्या हांगसर मुखार जे कार्यक्रम जातात जो पयले दीस आमचो आवळ्याची तेका न्हेसयतात आवळ्या झाडाक आनी थंय ताचें पुजन करतात आनीक मागीर एक याग आसता तो मुख्य तो याग जाता बाकी आनी दनपारचे मागीर तांचे सगळे आरती जातकीर संध्याकाळचे थंय तुळशी पुजन जाता तुळशीचें लग्न जाता आनी मागीर ती पालखी आमच्या देवळां हाडटात. हो एक दिसा कार्यक्रम जालो. दुसरे दिसा कार्यक्रम म्हणजे आयचो जो कार्यक्रम आसा सकाळच्यान बाकीचे सगळे धार्मीक कार्यक्रम जातकीर सांजचे आतां एक आमचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जाल्लो गाण्याचो कार्यक्रम आशिल्लो आनी आतां जेन्ना आतां आमी आमचे आतां सांगोड म्हणजे नौका विहार तो आतां जावपाचो आसा ताजे खातीर म्हणजे देवीचे सगळे सात शृंगार जो करतात तो सगळे करतात. प्रासन जें आसा ते आमचे चारी कुटुंबी पारंपारीक रित्यान ते रंगयतात. परंपरा पासून पयलीं पासून रंगयत आयिल्ले आसात आनी तांचे सहकारी आसतात. देवारी कुटुंबी आसा तांचे सगळे सात शृंगार करतात. ही बरी नवदुर्गा जी आसा तिका गोंयांत 2 जात्रा उत्सवाचो मान आसता. एक कार्तिक पौर्णिमा म्हणजे सगळ्यांत पयलीं कार्तिक पौर्णिमे निमतान सगळे गोंयभर जात्रा सुरू जाता आनी तिजी काल आवळी भोजनान सुरवात जाली. आज नौका विहार आनी फाल्यां दिवजां. ताजे नंतर परत आमची दुसरी जी जात्रा जाता ती आमची रामनवमी जाता. ती जवळ जवळ 4-5 दीस चलता म्हणजे राम जन्मोत्सव आनी ती आमी म्हणजे गुढीपाडव्याच्यान सुरू जाता ती अप टील दसमी पर्यंत म्हणजे दसमी दिसा आमचो रथ जाता. ताजे पयलीं षष्टीक शिवाचें वाहन आसता, सप्तमीक लालका, अष्टमीक सुखासन, नवमीक वीरभद्र आनी दसमी दीस रथ. अशी 2 जात्रेचो मान जो आसा गोंयांत एकमेव अशी देवता आसा श्री नवदुर्गा देवी. आनी फाल्यां मेन आमचो दिवजोत्सव तो फाल्यां आज कार्यक्रम हो नौका विहार जाले नंतर भाविकांनी मोठ्या प्रमाणांत हे कार्यक्रमाक आनी दिवजोत्सवाक सामील जावचे. तशेंच ह्या वर्सा पासून आमी आतां गेली 3 हे जाले की अमावस्या सुरू केल्या दीप अमावस्या म्हणून आनी तोय कार्यक्रम अमाशे आमी दिपपूजन करतात कुंकुमार्चन आनी ताजे नंतर मागीर सबंद देवस्थाना म्हणजे प्रकाराक सगळ्याक आमी दिपोत्सव साजरो करतात.